ढोल ताशाच्या गजरा मंडळाच्या जे सगळेच दादले भुरगे ल्हान माणकुली भुरगीं चली भुरगीं ज्यांनी ढोल पथकान ज्या पद्दतीन वेलकम केलें सुंदर अशें वेलकम केल्लें आसा त्याच प्रमाणे मागीर एक स्वागत गीत सुद्धा हांव प्रदीप शेट आमचे आसात ताका मुद्दम म्हणावं की स्वागत गीत सुद्धा आजच्या कार्यक्रमाक ज्या पद्दतीन स्वागत गीत जाय तशेंच तुमी तें प्लॅनिंग केल्लें फक्त आनी कोणाक येयले आनी खंयचें एक गीत म्हणलें अशातलें न्ही तर ज्या पद्दतीन आजचो शिवायचो कार्यक्रम ज्या पद्दतीन रॅली आसा ताका सारकें फावो आसलें ह्या पद्दतीन मावळ्यांक उबी हाडून म्हणटा स्वागत गीत करप जाल्लें आसा हेंकाय हांव शाबासकी दितां आनी आयज ह्या कार्यक्रमाक जे घडोवन हाडपा खातीर सुरवातीचे ते शेवटचे पर्यंत परत म्हाका विराज म्हणा की आमी कंटिन्यू चलतले म्हणून 8 दीस बरें दिसता आमचेकर बाबा कडेन आतां उलयल्लो आपूण पावलो ऑलरेडी आतांच न्ही तो रूट पळोवपाक सुद्दां आपूण आनीक दवरू केला जो पर्यंत पयलीं रूट पळयना तो पर्यंत अंदाज येना म्हणटकीच हे रूट पळोवपाक सुद्दां आपूण आनीक फावटी दवरू केल्लो आसा अशे पद्दतीन सगळ्यांनी सपोर्ट केल्लो आसा आनीक फावटी तुमकां सगळ्यांक शाबासकी दिता 60 वर्सां जाता बजरंग दलाची स्थापना करून आयज 40 वर्सां जाता खूब जाण म्हणटा बजरंग दल अरे टेररिस्ट मरे ते कोणाक कापचेले जाला कोणाक आनी कितें करपाचें जालें जाल्यार ते बजरंग दलाचें नांव घेता म्हज्या भावानो तशें न्ही बजरंग दलाचे 3 गजाली आसात सेवा लोकांची सेवा करप पयलें काम तेंचें आसा तांचेर संस्कार आमच्या तरणाट्याचेर संस्कार जावपाक जाय तेज्या खातीर आमी काम करीत आसता आनी गरज पडटा जर म्हाज्या खंयच्याय भयणीक लव जिहादान फसोवन जर व्हरपाक जर गेली जर जायत जर म्हज्या गायेक कापू खातीर जर बेकायदेशीर व्हरता जर जायत जाल्यार तांच्या सुटके खातीर म्हजो बजरंग दल आपल्या प्राणाची पर्वा करिनासतना तांकां सोडून हाडटा अशा प्रकारचे आयज आमी पळयल्ले आसा च्या आदेशाप्रमाणे विश्व हिंदू परिषदेने राम जन्मभूमी आंदोलनाचं नेतृत्व केलं आणि याच आंदोलनाच्या दरम्यान 1984 साली बजरंग दलाची स्थापना झाली आपल्या सगळ्यांना हा इतिहास माहिती आहे मी तो काही परत रिपीट करणार नाही की बाबरी ढाचा पाडण्यामध्ये देशभरातल्या लाखो बजरंगी देशभरातले लाखो तरुण 92 साली कसे एकत्र आले होते आणि त्यांचा तो राग त्या ढाच्यावरचा इतका प्रचंड टोकाला पोचला होता की बघता बघता सगळ्यांनी त्या ढाच्यावरती आक्रमण केलं आणि हा म्हणता 3-4 तासाच्या आत हा 700 वर्षाचा कलंक हिंदू समाजाला लागलेला याच सगळ्या तरुणांनी पुसून टाकलेला होता तो बाबरी ढाचा उद्ध्वस्त केला त्या ठिकाणी रामा ललाचं एक छोटंसं खनी मंदिर बांधलं त्याच्यानंतर 30 वर्ष आम्ही न्यायालयीन लढाई लढलो कोर्टामध्ये सुद्धा सुप्रीम कोर्टाने हिंदूंच्या बाजूनी न्याय दिला त्या पद्धतीने 2 वर्षापूर्वी आपण निधी संकलनाचं एक अभियान केलं आणि आपल्या सगळ्यांना आनंदाची गोष्ट यावर्षी 22 जानेवारीला रामलला स्वतःच्या जन्मस्थानावरच्या मंदिरामध्ये विराजमान होणार आहे